देशात तशेंच गोंयांत हेडपी सुण्यांचो आंकडो सध्या दिसान दीस वाडत चल्ला। सध्या हेडपी सुण्यांचो आंकडो 71,590 पावला। तशें नियंत्रण दवरप कठीण जायत चल्लां। वाडपी शारीकरण अन्नाचो इबाड कोयर ही कांय कारणांक लागून सुण्यांचो आंकडो वाडटा। सुण्यांचेर हल्लो करपी प्रकार आतां वाडपाक लागल्यात, ताका लागून एकटे फिरप कठीण जावन पडलां। ह्या भटक्या सुण्यांक लागून रस्ते अपघात लेगीत वाडपाक लागल्यात। देखून संबंदीत प्रशासन, पालिकेन तशेंच ग्रामपंचायतीन हे विशीं पावलां उबारपाची गरज आसा।